ही काय बरी सोबीत धीर आनी गोटाय दिता ती जेजूची उतरां. ताचे पयण सोंपल्या वयर देवान ताका ह्या संवसारांत धाडलोलो. ताणें बापाचे येवजणे प्रमाणे आज्ञा प्रमाणे ताचें जिवीत बापाच्या हातान घालून आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें सादलें. आनी आतां तो स्वर्गार वेता. आतां आमकांय कोणूय आमचो घरचो लागशिल्लो मोगाचो वचत जाल्यार आमकांय खूब दूख खोंत आनी रडोंक कशें येता. कित्याक ती आतां चल्ली, तें आसूं आसचें ना. पूण जेजू तांकां म्हणटा हांव सदांकाल तुमचे सोबे आसा. आतां आमी तेच भाशेन तांचे बरोबरूच आसता. आमी जांचो मोग करता ती आमकां सदांच हाजीर आसात. केन्ना केन्नाय धाकटुलीं भुरगीं तांगेर माजोर वो सुणें आसत जाल्यार तांचो खूब एक लागशिल्लो संबंद आसता. इस्कॉलाक गेलीं की ना इस्कॉलान पर्यंत ती तांचेच चिंतात, तांकांच हाजीर आसात. येताना तुमी पळोवंक जाय तें माजोर वो तें सुणें तांकां रावन आसता. ती दिसती पडली की ना एकदम खुशाल जातात आनी ती आयली की ना दोगांय जाणां एकदम खुशाल जातात. पूण जेजू तो आमच्या काळजांनी आसा आनी ताका लागून सदांच आमी खुशालकायेन जिवंक जाय. म्हणटा ताका लागून आमची ती दुर्बीण आसा पळय म्हणजे पळोवपाचें ती दिश्ट आमी हे भाशेन सारकी बारकायसाणेन जेजूचेर लावन सारूंक जाय. तो पयस ना, आमच्या काळजांनी आसा आनी तो आमचे सगळें वावुरता. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हणून हें आमकां सगळें स्पश्टपणे सांगलां. पूण हें केन्ना समजतलें आमकां जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी आसण्यान आमची मनां ताका समर्पून जियेतल्या म्हणजे जी चिंतना भावना आमची मदें आसा ती ताका दिली की ना तो मागीर आमकां दिशा दिता. पळयात जेजू सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सगळें कोत्तालो. पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान तो तांकां निवडटालो. पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान तो तांकां शिकयतालो. पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान तांकां धाडटालो. आनी हे भाशेन सदांच पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा. आतां भितर पवित्र त्रित्वी आमचे सोबेन जियेता. हाका लागून आमी चडशीं आपलेपणान जियेलीं की ना तांचो जो संबंद आसा तांचें जें आसप आसा तें आमकां दिसती पडना आनी आमी समजता की आमी एक सुरीच आसा म्हणून. ना, आमी जेन्ना तांकां एकवटान जियेता तेन्ना देव ताणें आमकां कितें सांगलां ह्या सुकण्यांक ह्या जनावरांक ह्या निस्त्यांक पळयात कोण तांचो परमोस कोत्ता? देव. आनी आमचो तो गोदीकूय कोत्ता. पूण आमकां कितें जालां आमकां सुबेज जाय ना, जें जाय तो आमकां देव दितलोच. ह्या विस्वासान आनी भावार्थान आमचें जिवीत सारूंक जाय. पळयात कशे भाशेन तो आमचें सगळें सदांच आसा. खूब पाटी कालूच म्हाका कोण सांगो ताच्या पांयार एक व्हडली बॅटरी आसा पळय ती पडली. बॅटरी पडली म्हणजे तो चिड्डोंक जाय आसलेलो न्हय, तें ताचो हाडांचो चुरो जावंक जाय आसलेलो. ताणें जेजूक जाप केली, उलो मारलो आनी ती काडली आनी दवरली. अजाप जालो तो, ताका कांयच जावंक ना म्हणून. खरेपणी तो दिनवासूंक लागलो कित्याक ही मिलाक ताच्या जिवितान ताणें अणभवली. आनी तुमी सगळ्यांनी कितल्योच असल्यो मिलाग्री आनी अणभव घेतलेले आसा. जेजू आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. पूण ही दुयेंसां कित्याक लागून जाता? वय केन्ना केन्ना ती आमी ओडून घेता. आमी चड चिंता. ही चिंतप पळय चड जाता तें जेजूच्या नांवान सायबीणमाच्या मागण्यांत तो दर्शात जाल्यार आमकां भितरल्यान स्वतंत्रपण मेळटलें आनी तो आमचे सोबे आसा सदांच. म्हणून आमकां सगळें ताचें बरेंपण फावो जातलें. हिचेच आमच्या सांद्यांक कांय वायट लागचें ना.
ताका लागून जे सांदे आमचे बरे ना थिचोर एक खुरीस काडपाचो, कित्याक ताचो मोग सोकले आमचे कुडींत आसा, त्या सांद्यांनी आसा, तो आमी जागृत करूंक जाय. थिचोर आमी तर खुरीस काडीत ताचे मोगांत आमकां पेकोवणी मेळटली. हे भाशेन आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूच्या सांगाता सारया आनी आमी तर हे भाशेन जियेत जाल्यार आमी दुसऱ्यांकूय ही बरी खबर सांगतले हांव. तर दुसऱ्यांक आमी खबर कशी सांगतले हांव ती आमकां पळयोनूच तांकां कळोंक लागतलें. ही बाबा मातशी वेगळी आसा. पूण कित्याक लागून वेगळी आसा? कित्याक आमचे भितर देव जियेता आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळी जाणवाय दिता, कितें म्हणूंक, कितें करूंक आनी कशें करूंक हें सगळें तो दिता. आनी हे भाशेन आमी केलें की ना, आमी आमकां तें हें ज्ञानान आमी केलां म्हणून हें सगळें जेजून ताचे पवित्र आत्म्यान केलेलें आसा बापाक महिमा हाडच्या. आनी हें आमी सदांच मनान धरया. हांव जाणो तुमी दोत्तात म्हणून, पूण अदीक स्पश्टपणी आमची दुर्बीण भावार्थाची आसा ती जेजूचेर आमी थिरावया आनी तो आमचें जिवीत चलयतलो. हे भाशेन आमी सदांच ताच्या आनंदान, शांतीन, गोठायेन, उर्बेन आनी बरेपणान सादतलें हांव. कित्याक ह्या संवसारान ताणें आपलें राज स्थापन केलेलें आसा. ओदरूश आसा पूण ताचेर जेजून विजय जोडलेलो आसा. आनी तो विजय जोडपाक जे आमी अणभवता तितलें आमी ताची सरशी व्हरोंक जाय. तो सगळें तें नपयत करतलो आनी आमकां सगळें थाऱ्यार हाडटलो. खूब पाटी आमी म्हणटा तें जेवंक ना, आमी भावार्थान मागोत रावया. घोडेक आमकां आमचें जिवीत पर्यान ओपून दिवचें पडटलें. आमी भियोंक फावना. कित्याक जशे भशेन जेजून आपलें जिवीत आमच्या पातकां पासत वारयलें तेच भाशेन आमी जेजू सगळें दुसऱ्यां पासत तें वारयतले हांव. आनी परतून जेजू आमकां आपल्या पुनर्जिवनपणांत भाग दितलो. आमचे सगळे आत अशें उमटेन दवरया. आनी हे परी ही शक्ती आमचे भितर आसा जेजूची, ती आमकां पेकोवणी दितली सगळ्या आमच्या कुडीच्या, मनाच्या आनी आत्म्याच्या सांद्यांक. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पळयात तो आमचे सवें रिगून रावता आनी सुस्कार भायर सुटना हें सगळें भितर आसा तितलें ताचें आनी आमचें, देंवचाराचें, दुसऱ्यांचें सगळें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू भितरल्या भितर म्हणत रावात. हें सगळें भायर सरोन आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ ताच्या नांवांत आनी ताच्या रोगतान हें घडोवन येतलें. आनी ताचे बरोबर जियेलीं की ना आमी किरकोळ खेरीत ताचे कुडींतले शांदे त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक लागतलें हांव. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें हांगसर आमकां सगल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भरल्याय. आनी फुडल्या आयतारा दीस आमी हें फेस्त समरोवन दिल्या. पूण आयज तूं सर्गार वेताय कित्याक तूं आमचे पासत तिचोच थान बापा कडेन मागताय. बाप आमकां वळखता पूण आतां तुका लागून तो आमकां अदीक वळखतलो, कित्याक आमी तुजे कुडीचे सांदे.